बेसांव जी कोण दुयेंत आसात तांकां देवान पिकोवणी दिवची कुडीची मोनाची आत्म्याची जी कोण काम सोदतात तांकां काम आनी जांकां काम मेळिल्लें आसा तातूंत तांचें जिवीत हिरावच्याक जी अभ्यासान खूब तुकोस घेतात पूण तांकां अभ्यास करूंक जायना असल्यांक देवान मदत करची आनी जी कोण फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां त्या प्रमाणे ते सब्जेक्ट्स घेवंक आनी कॉलेजीन तांकां प्रवेश मेळूंक मदत मेळच्याक तांचे पासत आनी हेरां तुमची इंतेसां आसात ती सगळीं मनांत दवरात आनी आतां हें बेसांव आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपले मुक्कामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुक्कामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं सगळे काळजान आमी एकामेकाक भोगसूंक जेसून आयज आमकां आपोवणी दिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी एकामेकाक काळजान तान भोगसुया घेवन फ्रांसीस शेवरा जेजूच्या मोगान तुजी काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं San Francis Xavier, Rati Sanjamoga, La Storia, Besam Saiba, Desaram So